नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आत्मिक विवेक ह्या विशयाचेर आमी नियाल करतात. मानेवंत आग्नेल आत्मिकायेच्या मोनान जाणवीक उजवाड आपणायता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक कान दितात, पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक कान दितात आनी एकामेकाक आयकून घेतात, तेन्ना आमी आत्मिक विवेक घेवंक पावतात. दिसा दिसपट्टे सोंबोवन नवसरूंक आयकोन घेवप गरजेचें. मानेवंत आग्नेल थोड्या उतरांचो मनीस त्याग करून आनी पवित्र साग्रामेंता सामकारा मागणे करून ताणें आत्मीक सुचोवणेक कान दिलो आनी संवसारी वस्तू सोडून दिल्यो. देवाच्या मोगाचो एकचार अणभवलोलो मनीस तो आसलो. अणभवलोलो जेजू ताच्या मुखामळार दिसून येतालो. येयात आनी देवाची कृपा अणभवात. मिसाची इंतेसावा भुरग्याच्या देण्या पासत मागता एंटनी आनी वेनिशिया राया तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता बिबियाना मोविनो आनी जिना डिसोजा कानाकोना तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता एलरिच मारियाता एलरिका आनी मेल जॉन्सन फेर्नांदीस कानाकोना तावन. दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता मारिया आनी आगोस्तिनो परेरा आगासाई तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता एंड्रू परेरा आनी फामिली आगासाई तावन. भुरग्याचे देण्या पासत मागता फ्रांसीस आनी जोआना फेर्नांदीस गोवा वेल्या तावन. मानिवंत आग्नेला मोजोतीन एतन फेरांव पिडेंतलो पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागता फ्लोरा मिनेझीस मार्सेला तावन. दिनवासनेचे मीस पेटयता टोनी दाकोस्ता आनी फॅमिली वेर्ना तावन. Sonkostani sotautuka Uskia kotin sotautuka Kushal poran sotautuka Soklet kore sotautuka Disa fatoru detana Kalsate utka sota Aici disace sorbuzot Tuca donia de betoitam Som costani sotatuca Uschia cotin sotatuca Cuscia bonan sotatuca Sogles corin sotatuca बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. येवकार तुमकां सगल्यांक. आज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जाणवायेची ड्युटी आपणायता. ओत्मीक आकारणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक कान दिवन देवाचें उतर नियाळून आनी मागणें करून आनी क्रिस्ती जिवीत जियेवंक मार्गदर्शन मेळूंक गरज. जे पोरी मानिवंत आग्नेलान क्रिस्ती जिविताक गोवाय तशेंच आमी आमच्या जिवितांत वावरूंक देवाची कृपा
ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आमची आत्मीक आकारणी करचे बदलेक पिसाटा भाशेन आमचें कौटुंबीक जिवीत आमी जियेल्या तर देवा लागीं बोगसणें मागून सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायकोन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. काय बरे कुटुंब देवान आमकां दिल्यात. ह्याच देवाक दिनपासून ताची तुस्त करून आमी सगळीं म्हणुया. महिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जी इंतेसांवां आमी सुरवातेक वाचल्यांत आनी आमची इंतेसांवां आनी आमचे कुटुंब जे घायल्ल्यात, जे मोडूंक पावल्यात, जे वादळ तुफानाक सांपडल्यात, हे कुटुंब आमी देवा मुखार उबारुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आमच्या आत्म्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय पोलचोलीत तिचो पोरमोळ उणो जायना. तिचो मोग करतात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनीक सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तान तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचे चीत दवरूंक सुपूर्ण जानवाय. तिच्या पासत जागरण करूंक रावतात तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता
आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान तांकां ती दिश्टी पडटा आनी तांचे सगळ्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक अंतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरोंतोरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोटभर जेवलोल्या पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आसकारी. तुज्या पाकतेंचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगडटा. हो पोळे म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. भाग्योन पावलून तेसोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, बरवाचो नासलोल्या एरा मनशा पोरी तुमी खोटी बरी जायना जावं मोनाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता तेच पोरी जेजूचेर बावरा दवरून मेल्यात तांकां देव ताचे बाराबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या तीं मेल्यात तांचे आदीं वेशी ना. तर हुकूम परगडटल्या महादूम दुतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरूंक मेल्ल्यान तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतली. जेजू क्रिस्ताक अंतराळार मेलचे खातीर तांचे बराबर कुपांचेर उखलून भोंवतले. म्हणटूच आमी सदां काल सोम्या बराबर आसल्या देखून हीं उतरां मनान दवरूंक एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतरें. देवाचे वडोपकार उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Gesù bapace utordu, tacia mogaci coborsa. Gesù kalau kanku swartu amka bapa shiva unke. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy,
सर्वेस्पराक सोयसो सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचें राज तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो पळयात न्हवरो पावता येता ताका स्वागत दिवंक भायर सरात तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात आमच्यो दिवल्यो पालवतात पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्रान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो सायबा आमकां दार उगड पूण ताणें जाप दिली हांव तुमकां खरेपणी सांगता हांव तुमकां वळखना म्हणटच जागृत रावात कित्याक दिस्त न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी आयज गोडेक कुटुंब कशें हांगा एकठांय जाल्या गो बायल भुरगीं सलाम तुमकां पूण आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या दिसाक आमचेच लागीं विचारता हांव नियाळ करता हांव जशे परी आयचो विशय आमकां उस्कायता मानेवंत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जाणवायेची ड्युटी आपणायता ड्युटी आपणावप म्हणजे जाणवायची ड्युटी आपणावप म्हणजे जाणवाय आपणावप जाणवाय म्हणजे देव देवाक आपणावप हें कार्य सगळ्यांक आमकां लागू जाता मानेवंत आग्नेलाकूय हें लागू जालें आनी ताणें आपल्या आत्मीक आकारणे वरवीं ही जाणवाय आपणायली ताची आत्मीक आकारणी खंय जाली ताची आत्मीक आकारणी कुटुंबांत जाली फामिलींत जाली ज्या भाशेन आपल्या आवय बापायन आत्मीक ताका मार्गदर्शन दिलें उत्तेजन दिलें मिसाक वचूंक दोतोन शिकूंक रित्रो विशयेन जिवंक स्वतान जिवंक पवित्र पुस्तकाच्या तत्वा प्रमाणे जिवंक ताची भुरगेपणार थावन आकारणी जायत गेली देवा लागीं ताचो संबंद वाडत गेलो ताणें सुर्गीची बुद्ध जाणवाय आपणायली शाण्या आंकवारी भाशेन तो जियेलो आयज आमी आमकांच विचार करता
आमी जोड एकली आनी आमचे कुटुंब कित्याक आयज कुटुंबाक भेटयल्लो दीस कशे परी आमी जियेता आमचें क्रिस्ती जिवीत जें म्हत्वाचें जें देवाच्या नदरेन आमकां एक देणें आनी हें देणें आमी सांबाळूंक जाय आनी सांबाळूंक आमची आकारणी दिसपट्टी आमी चालू दवरूंक जाय आनी आकारणी करतलो जाल्यार कित्याची कोणाची कशी आकारणी करतलोय तुज्या जिविताची प्रितीच्या भाव भयणांनो आमच्या कुडीक 5 सांदे आसात हे सांदे आमकां दिश्टी पडटात ओत्मो दिश्टी पडना ओत्म्याची जनेलांकूय हे 5 सांदे आनी ह्या 5 सांद्यांतल्यान आमी देवाक वळखता देवाची बूद घेता एकामेकाक आमी मोगान लेखता तर ह्या 5 सांद्यांची आकारणी आमी करूंक गरज आनी आमी सदांच फिकिरीन ह्या सांद्यांचेर ताबो दवरूंक गरज हे सांदे खंयचे ते तुमी जाणत आसतली आमचे दोळे आमचे कान आमची जीब आमचे हात 5 सांदे आमकां देवान दिल्यात पळोवंक आयकूंक सांसपूंक आमच्या हातांनी वास घेवंक आमचे कान आमचे नाक आनी उलोवंक आनी चव घेवंक जेवणाची आमची जीब जी आमी वेगवेगळे तरेन वापरता आनी ह्या सांद्यांची आकारणी करतले जाल्यार मानेवंत आग्नेल आमकां वाट दाखयता सगळ्यांक आमकां हें म्हत्वाचें तो एक भाग्यवंत जावंक पावलो कित्याक ताणें आपल्या ह्या 5 सांद्यांची आकारणी केली आनी कशी केली दोनूच वस्तू हांव तुमकां सांगू मागण्यांतल्यान आनी हें मागणें सांती साक्रामेंताच्या फुड्यान ताणें केलें तो म्हणटालो मनशान सगळ्या वेळार मागणें करूंक जाय आनी खंय तो जरी तर कुळांत नासलो तो इगोर्जेंत आसतालो तो इगोर्जेंत वावुरतालो ते सांकिस्तांव सांगतात तो रातभर सांती साक्रामेंता फुडें दिमयेर आसतालो जावं सांवड्डें जावं कुमटा सिमिनारी स्त्राशोल सिमिनारीचे ताका पळयताले सदांच कपेलांत आनी कपेला लागींच ताचो रूम आसलो धर्मशास्त्राचे पुस्तकां जरी तर तो आपल्या रुमांत बसून वाचतालो दुसऱ्या वेळार सांती साक्रामेंता फुडें दिमयेर आसतालो आनी ताचे मुखामळ पळोवन तांकां दिसतालें की दोगां मोग्यांचें कितें तरी चल्लां कपेलांत इतलो खोल ताचे मागणें आसलें इतलें बदलतलें ताचें मागणें आसलें ताचें मुखामळ बदलतालें ताचें जिवीत बदलतालें ताची 5 कुडीच्या सांद्यांची आकारणी जाताली प्रितीच्या भाव भयणांनो आयज आमी हे कुडीचे सांदे घेवन कितें करता आकारणी दिवचे बदलेक ते सांदे गुल्ल आसात जावं दोळे जावं कान मोबायलांचेर तांचेर येतल्या वेगवेगळ्या संदेशांचेर आमचे कानांनी आमी कितें आयकता खबरो आमचे जिबेन आमी कितें करता दुसऱ्यांच्यो खबरो आमचे हात आमच्या ताब्यांत आसात हे हात आमी वापरता नाडूंक चोरूंक वो आमकांच कुडीची वंदावण दिवंक तर हे कुडीचे सांदे ताब्यांत आसतले तर मागण्या शिवाय घडचे ना हे मानेवत आग्नेल आमकां दाखयता भाग्यवंतपणाचो मार्ग चलूंक जाय आनी जायच
कुटुंब कशे आयज आमी वादळ मोळांक सांपडल्यात, कुटुंब कशे आमी आयज कोसळटात, कुटुंब कशे आवय बापूय विस्वाशीपणाची खुणां आनी साक्षीदारां जायनात, कुटुंब कशे आवय बापाय आपल्या जण एकल्याक वेळ दिनात, तांचे लक्ष तांचे कुडीचे सांदे कुटुंबाचेर आसचे बदलेक, घोव बायलांचेर आसचे बदलेक, भुरग्यांचेर आसचे बदलेक आपल्या स्वताच्या फायद्या पासत ती हे सांदे वापरून आपले कुटुंब वाऱ्यार घालतात, आपले कुटुंबाचे निसंटण करतात. आनी ह्याच खातीर पाद आग्नेला कडल्यान मानेवंत आग्नेला कडल्यान शिकुया सरळ सादी सोंपी ताची शिकवण. सदांच मागणें कर, सदांच देवाक चिकटून राव. कुटुंबांत आमकां आनीक दुसरो उपाय ना. आमी जर जेजूक चिकटून रावश्यात, ज्या परी मानेवंत आग्नेल सांती साक्रामेंता फुडें रात दीस रावंक सोदतालो, रावतालो, मागणें करतालो, विचारात. आयज आमी मोबायला फुड्यान, टीव्ही फुड्यान, मनोरंजना फुड्यान, पिकनिकेक आमी कितलो वेळ घालता, पूण आमकां देवा फुड्यान एक कुटुंब कशी वचून त्या काय बरें आमच्या एडोरेशन चॅपल आनी इगोर्जांनी आमी वेळ सारूंक आमचे लागीं वेळ ना. घोडेक आमी कामांत गुंतल्यांत, घोडेक आयतार म्हटल्यार आमकां पिकनिकेचो दीस, मनोरंजनाचो दीस, भायर खंय वचून जेवपाचो दीस. पूण एक कुटुंब कशें आमची ओथमीक आकारणी भायल्या सांद्या उदेशी हे सांद्या देवान दिल्ले तांची आकारणी करपाच्या वावरांत आमी जोरी तर सारिना, कशी आमी भागिवंत जातल्या, कशें आमचे कुटुंबांतले पाद्री माद्री भायर सरतले, कशे परी आमच्या कुटुंबांत भागिवंत चेडे आनी चेडवां भायर सरतलीं, हें जावचें ना. तर ह्या खातीर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज घरा वेतना हो निश्चय आमी घेवया, ही शिकवण आमी मानेवंत आग्नेला कडल्यान घेवया. तो एक पवित्र कुटुंब आसलो, पूण पवित्र कुटुंब जावंक ताणें आपले सांदे बंद केले, एके भाशेन थांबयले. ओगेपणान आपले सांदे दवरून तांणी आपलें लक्ष देवाचेर घातलें. इग्रोज मातेचे जाणार अशें म्हणटात, सायलन्स युअर सेन्सीस. तुमचे कुडीचे सांदे ओगे करात, ताब्यान दवरात. आमी ह्या काय बऱ्या देव मंदिरांत उपस्थित जाता, आमी सांती साक्रामेंता फुडें गुळेक चुकोन पावता, आमचें लक्ष थंय आसना. कित्याक आमी सगळे उगत कितें करतले हांव ह्या उपरांत, कितें आमची कामां हाचेर आमचो लक्ष घालून आमी आमचे सांदे सगळेच उत्सांबोळायक सांपडलेले सांदे आमकां देवाशी उलोवंक, वो देवाक आमचेशी उलोवंक, देवाक आमची आकारणी करूंक आमी वेळ दिना, आमी संदी दिना त्या वरिश्ठ देवाक. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही तिख्यां मोतयां मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांतली आमी घेवन घरा वचुया. आनी हेंच जातलें आमचें देणें मानेवंत आग्नेलाक करूंक, आमचे कुटुंब भागिवंत करूंक, आमचे कुटुंब आनी आमचे कुडीचे सांदे देवाचेर केंद्रीत जाल्ले सांदे. कित्याक हे सांदे जावन आसात जनेलां, जंय भितर सरता उजवाड देवाचो, मोग देवाचो, आसणे देवाचें आमच्या आत्म्यांत. हो आत्मा आमचो शुद्ध दवरूंक, पवित्र दवरूंक आमी ह्या मिसा बलिदानांत देवा लागीं कृपा मागुया. मानेवंत आग्नेल आपलें भागिवंत जिवीत जोडूंक पावलो, जिवंक पावलो, एक सांत जावंक पावलो. त्याच भाशेन आमी आमचे कुटुंब सांतकरणाच्या वाटेर चलून ताच्या सांतकरणाक आमी एके भाशेन उत्तेजन दिवया. हें देणें, ही कृपा आमकां जण एकल्याक आमी मागतना खंय आमी चुकल्या तें वळखून खालतिकायेन आमी आतां सरळ मार्गार कुडीचे सांदे ताब्यान दवरून भागिवंतपण जोडूंक आमी तजवीज करुया.
सगळीं आमी उबी रावन ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. त्याच देवान जाणें आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यांत आनी आपल्या पुताच्या त्याग साक्रिफिसा उदेशी आमकां मुक्त केल्यात, तारण दिलां, कुरपा दिल्या, बोळ दिलां, आपलें शाश्वत आसणें दिलां. ह्या देवाचेर आमचो भावार्थ आमी आतां मजबूत करुया. म्हणून सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमी सोमवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो तांणी जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंजवी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. अदीक करून उगडास करुया आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या कुटुंबांतल्या पयस गेल्ल्या वांगड्यांचो, शेणलेल्या आमच्या भाव भयण्यांचो. इगोर्स मातेच्या वडिलांक, पाप साहेबांक, बिस्मांक आनी धार्मिकांक जाणवाय आनी आकारणी फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासतांव बापा. आमचे पवित्र सोबेचे ओत्मिकायेचे मार्गदर्शन सगल्या वांगड्यांक दिवंक पावूं आनी आमच्या पावलांक उजवाड जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. बापा, सरकारी कारभाऱ्यांनी जाणवायेन नितीन आनी मोयपासान निर्णय घेवंक आनी समाजान शांती आनी उदरगत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. मानेवून आग्नेलाचें जिवीत आमचे फामिलीक देख जावन आनी आमी देवाचे जाणवायेक उक्ती रावूंक आनी ओत्मीक आकारणे वरवीं आमची वाड जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. दयाल बापा, गोरजेवंतां, दुर्बलां आनी भायर आयलोल्या सोवे दयालायेन उदार जातोल्यांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल आनी बरे भलायकेन तांकां दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. पवित्र सोबेन मानेवंत आग्नेलाक सांत म्हूण वेगींच परगटूंक आनी तो देवा मुखार आमचो मोदेस्ती जावन आमकां आत्मीक जाणवाय मेळूंक आनी ताच्यो भक्ती कोराचो प्रोसेस फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्लें सोबीत सुंदर कुटुंब जे आमी आपलेपणान आमचे सांदे वापरून घायल्ल्यात, पिडेंत घातल्यात, ते आमी आयज नवसोरतांव तुज्याच कृपेन. तुका आमी भास दिल्या आमचे कुडीचे सांदे ताब्यान दवरूंक, शांत करून आमी आमचे कुटुंब स्वर्गीच्या रस्त्यार परत हाडूंक. हें करतना आमी तुजे लागीं ही थोडीशी मागणी केल्यांत
आनीकूय आमच्या काळजांत आसात. कुटुंब आमच्या समाजाचो केंद्र हें समजून आमचें कुटुंब दुरुस्त करूंक तूं आमचेंच आदारान सुरू कर तुजें काम. आमी तुका दिता सोंपेपण. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पुण्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापा निरोन तोरी आमकां दिता जेजू बोरी. आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मासरो गोचाव दी. सोगल्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सोदां चिकटून राव दी. बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मासरो गोचाव दी. सोगल्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सोदां चिकटून राव दी. भावा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समोरम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय भाशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvespor tu sorgani संसार बोल्या तुझ्या स्वयंभोवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय जोय ताका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय
उसर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगो तुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गुंवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवाचो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोन दुतां आनी सोर काळीन तुका मानुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्गीच्या बापाक ह्या वेळार उलो मारतना जायते फावट हे कुडीचे सांदे वापरून आमी एकामेकाच्यो फामिल्यो पाड घातल्यात, काजारां पाड घातल्यांत. तर अशें फुडें करिना जावंक, पूण कुटूंब घडून हाडूंक आमचे कुडीचे सांदे ताब्यान दवरून बागीवंत पवित्र कुटुंब आमचे आनी दुसऱ्यांचे करूंक देवा लागीं कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आखांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आपल्या आसण्याशी तो आमकां परत परत आपयता उलोवन उलोवन आमची आकारणी करूंक सोदता बागिमोतपणाच्या मार्गार आमचें खासगी आनी कौटुंबीक जिवीत घालूंक सोदता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती हें करूंक आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली किरकोळ मोसो ओतमो मनशांक जाल्यार ताची विटूच येतली दोरीन तुजे काळीज मोवाळटोले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका दोरीन तुजे काळीज मोवाळटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तान भूक लागल्या म्हज्या ओत्म्यांक जेजू म्हजे कांटूच स्वर्गा वेल्या उंड्या ये जेजू ये तुका आशेवन रावता तुजे विशीं कसलोच म्हाका जिवना ये जेजू ये तुका आशेवन रावता तुजे विवाय कसलोच म्हाका जिवना तुझे
Jesu गुण तुझी उमीद क्रेस्काय घेऊन ये जेजू गोरीब काळजांत मोच्या तुझो हात लाव एकेच गोठेन जेजू कोड फुटलेल्यो कुडी जाल्यो निर्मूळ पातकांचे कोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मूळ करून दवर पातकांचे कोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मूळ करून दवर संसाराचो एकूच सूर्या जेजू कुडल्यांक तुवें दोळे उक्ते केले दोळे मोचे उगड मारूंक दाखय तुजो रस्तो सासणीक जिविताचो दोळे मोचे उगड मारूंक दाखय तुजो रस्तो सासणीक जिविताचो जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया प्रार्थुया कोवाळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फाव जालां तें सुर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन बसूया मोगाल भोवमेणू तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन तुमी उबारलेली मागणी मानिवोत आगल्या वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे ह्या 10 दिसांची ओत्मीक यात्रा आमी केल्या मानिवोत आग्नेलाक शांत कोरणा पासत मागूंक तर आमच्या खासगी मागण्यान अदीक करून आमचे फामिलीच्या प्रार्थनान मानिवंता आग्नेलाच्या शांत कोरणा पासत आमी खोतखोत्यान मागुया कांय कळोवण्यो किरीत इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसतलें कुमसारां आनी कोणाकूय कावन्सिलिंगाची गरज आसा जाल्यार आमचे आदनीक तुमच्या सेवेक आसात वावड्यांचो इश्ट हें सातोडें आनी फादर आग्नेलोस कॉल हे म्हयन्याचें मॅगझीन जाचेर मानेवंत आग्नेला विशीं म्हायती ताचे उद्देशी मेळ्ळेले उपकार आनी जायत्यो कातोलीक खबरो छापून येतात कोणेंय सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार हें तुमच्यांनी सबस्क्रायब करूंक जाता कोणाचें सबस्क्रिप्शन काबार जालां जाल्यार तें तुमच्यांनी रिन्यू करूंक जाता आमच्या ऑफिसा भायर थंयसर स्टॉल घातलेलें आसा थंयसर तुमकां अदीक म्हायती मेळटली
तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमच्यांनी दिवंक येता. आदींच फुडें देवाचो आशिर्वाद आमी तुमचेर, तुमच्या घोराब्याचेर आनी तुमच्या वावर धंद्याचेर आमी मागता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो कालच्या दिसाक मानेवंत आग्नेलाची सीडी बाद आग्नेल आमचो इश्ट हाची उक्तावणी जाल्ली आसा. ही सीडी बँड स्टँडान आनी पुस्तक शाळा आसा थंयसर ती विक्रेक आसा. आमच्या पिलार संस्थेच्या पाद्रींक जावं कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार हाचे विशीं बारीक म्हायती तुमच्यांनी बसस डेस्क आसा थंयसर घेवंक येता. 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडान तशेंच पुस्तक शाळांत विक्रेक मेळटा. सुबाम जीण आश्रम हांगासर पिलाचे पाद्री वावुरतात. ताणें अद्यावराचें मेडिटेशन वो नियाळ मांडून हाडला. हें मेडिटेशन आनी नियाळ सोमारा दीस 13 नोव्हेंबराचे, ब्रेस्तारा दीस 16 नोव्हेंबराचे आनी शुक्रारा दीस 17 नोव्हेंबराचे सकाळीं 10:30 वाजता ते 11 पर्यंत, तशेंच सांजचे 5 ते 5:30 पर्यंत हें जातलें आमचे व्हडले सेमिनरीन. मोगाल भव म्हयनो मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गोरजां, त्रासान, आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां जाय तें बरेपण फावो करता. आयज रिटा कॉस्ता पारोडातान आमकां अशें कोडीत करूंक लायता. म्हज्या पुताक आनी सुनीक 6 वर्सां पर्यंत भुरगें नासलें. हे वेळार हांवें मानेवंत आग्ने लागीं भवार्थान मागलें, म्हज्या पुताक आनी सुनीक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजी सून 6 वर्सांनी गर्भेस जाली. पूण 8व्या म्हयन्याची गर्भेस आसतना तिच्या कुसव्यान आशिल्लें भुरगें मुवमेंट करिना जालें. असल्या आकांताच्या वेळार हांवें भवार्थान मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ओचोऱ्यांनी आनी व्हडलें वजाप म्हणल्यार कुसव्यान आशिल्लें बेबी आनीक एक पावट मुवमेंट करूंक लागली आनी बरे भशेन नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाळ भव म्हयनो हो एके आवयचो भावार्थ. आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा, अगुणित काकलोटीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोरकोटणी उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मानेवंत आग्नेलाच्या कुटुंबा सारके तुमचे कुटुंब सांतकरणाच्या रस्त्यार चलूंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
रोसणारा स्वर्गार संसाराच्या गोरदोया बापा मोगाच्या आशेता लालिऊन तुझी पोरसा altarachman padaglela porvashan kurta wardan bagoy deva kadsa chitan pausalyar tuja burgyan diaskari sorga rajan Porvashan kurta wardan bagoy